आईच्या दिसा मिसाच्या वेळा चड करून कुमगाराच्या ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या विधींत येवचे थोडे भाग तांचो थोडो मोठो भितर आनी तांचो 3 मुख्य भाग आसात. पयलें जावन आमच्या बापाचें मागणें आनी आमच्या बापाच्या मागण्या सांगता ताका उपरांत मेळयिल्ले आनी एक मागणें म्हणून आसा. आमच्या बापा आनी एक मेळयिल्लें मागणें आमी ताका इंग्लीश भाशेन एम्बॉलिजम म्हणटा. म्हळ्यार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी म्हणून तें कुडसिल्लें मागणें सडीत. ताचे उपरांत उंडो मोडटाना ताच्या भोंवतणी आसच्यो विधी त्यो. ताचे उपरांत कुमगाराची रीत. ह्यो 3 संगती क्रिस्त प्रसादाच्या रितींत आसात. आतां कुमगाराची रीत हांव चिंतिना आमकां जाय पुरतो वेळ मेळटलो म्हणून कांय गरज पडल्या फाल्यां हांव तुमकां विवरसितां. पयलें जावन येता कुमगाराची कितें आमच्या बापा आनी आमच्या बापाच्या मागण्या सांगता कुडसिल्लें मागणें म्हणून. पूण ताचो विवर इल्लोसो लोक सडीत येता आसतना हांव तुमकां उपरांत सांगता. पयलें जावन उंडो मोडच्या रिती विशान. तुमचे लागीं विनंती आल्तारीर कितें घडटा तें पळोवं. आल्तारीर कितें घडटा तें पळोवं. पयलें आमकां उंडो मोडच्या रितींत पळोवंक मेळटा शांती दिवची विधी. शांती दिवची विधी देखून याजक सुरू करता. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार जालें. ताच्या उपरांत सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडदुतांक शिकयलें आमकांय म्हणून शांतयेचें मागणें याजक मागता. तें जातच आमकां आनी एक मागणें आसा उंडो मोडची रीत. याजक तो उंडो मोडटा ताचे विशयान सांगता. ताचे उपरांत येता क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची मिसळोवणी म्हळ्यार मिक्स करचें भरसूनचें जेजूचें मांस आनी रगत. ताचे उपरांत देवाचे शेळये. 4 विशय उंडो मोडच्या विधींत आसा. पयलें जावन येता शांतीची विधी. शांती. आतां शांती म्हणटा आसतना आमी मिसा वेळार कित्याक शांती दिता? मिसा वेळार कित्याक शांती दिता? थोड्यांनी चिंतें आसा मिसाक आमी आयल्या आमकां एकामेकाक आमी बोगसूंक जाय. सारकें. थोड्यांनी म्हणचें आसा शांती दिवची शर्माव जाल्या उपरांत भेटवणेच्या पयलें आमी करूंक जाय. कित्याक जेजून म्हळां न्ही तुजी काणीक जर तर तुज्या भावा कडेन तुका दुस्मानकाय आसा तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. वोच तुज्या भावा लागीं राजी जा आनी उपरांत येवन काणीक भेटय म्हणून. देखून आमी काणीक राजी जाल्या उपरांत भेटोवची ती सारकी न्हय. हांगा कित्याक शांती दिवची? शांती आतां कोंकणींत हो शब्द शांती येता आसतना इल्लोसो आमकां शब्द बदलला. इंग्लिशांत बरो जाता. गोंयांत हो शब्द वापरतात. गोंयांत कुमगाराक कोमयाव म्हणटात. कोमयाव तो लातीन भाशेच्या शब्द लातीन भाशेन हो शब्द आसा कुम्युनियो म्हळ्यार एकवट. असो अर्थ एकवट. जर तर कुमगार घेवच्या पयलें क्रिस्त प्रसाद घेवच्या पयलें आमच्या मदें सारको एकवट ना त्या घेवच्या कुमगाराक अर्थ ना. मिसांत भाग घेता आसतना क्रिस्ताची कूड आमेन हें भक्तीपणाची रीत न्हय ही. आमकां क्रिस्तांवाक एक मूळ हावी. आमची कितें आसनी ही. देखून राजी जाल्या शिवाय आतां वय राजी म्हणटा आसतना दुस्माना कडेन राजी न्हय ही. भाव भयण आमी सकटा एक म्हूण दाखोवची रीत. समजल्यात न्ही. देखून कोण पवित्र सभेच्या एकवटांत आसात तांणी राजी दाखोवची रीत. आतां राजी कशी शांती कशी दाखोवची? थोडीं जाणां जागतीक जावं आतां भारतांत न्हय दुसऱ्या गांवांनी तुमी मिसा गेल्यात जाल्यार शांती अशी दाखयतात हात धन. पूण थोड्या कडेन हात मेळे आसतात. थोड्या गांवांनी हात धरचे हो थोड्यांक पसंद ना. दुसऱ्या गांवांनी एक रीत आसा. आनी एक शांतीची रीत तुमी खंयसर वर्दीक आयिल्ल्यात जाल्यार बिस्प एका उमेदवारीचेर हात दवरले उपरांत ताका याजक म्हणून
वोट दिल्या उपरांत शांती दिता एकवटांत हाडता ह्या शांतीचो अर्थ तूं आज तावन या जाकी वर्गाचो जालाय म्हूण दाखोवच्या खातीर तो एकवट ताणें शांती दिवन दाखोवची तुमकां हांगा पिक्चर पळोवंक मेळटा तूं आज आमच्या वर्गाचो जालाय म्हूण दाखोवची रीत देखून शांती पळया हाचो अर्थ आमी सगळ्यां एका वर्गाची आमच्या भारतांत आमी कशी शांती दिता चड करून हात जोडून शांती दिता शांती देखून कांय नंतर तुज्या बगले कोण आसा ताचें तोंड पळोवन एकवट असो गुर्तू जावन आमी शांती दिवची ताचे उपरांत उंडो मोडची रीत उंडो मोडची रीत तातूंत कितें घडटा याजक तो उंडो आसा न्ही कालसीच्या वयर ह्या देगेक तो मोडटा आनी जावं उपरांत तो मोडुल्ल्यान कितें आसा तुमकां चड करून ताचो अर्थ तितलो कळना एक उंडो मोडच्याचो अर्थ त्या उंड्या तावन आमी सगळीं वांटून घेता आतां कितें जालां आमी नंबर चड आसा समको चड आसा देखून त्या ल्हान सिबोरिया मानता ते दोळच उंडो घाल्लो आसा पूण नीज करून त्या एका उंड्या तावन पयलें पुरो उंडो व्हड आसलो तो उंडो मोडून मोडून ह्या जागाकच पुरो जाताले त्याच उंड्यांतले सगळ्यांक वांटूंक आसले ताचो गुर्तू हो समजल्यात न्ही तोच एक उंडो आनी सा पावल आमकां सांगता आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता देखून आमकां कुमगार मेळचो ताचो गुर्तू थंय इंगड दवरला म्हणून आतां मिसा वेळार तुमी पळयतात आमी भितर येदोळच घाल्लो हाडटा म्हळ्यार कॉन्सेक्रार केल्लो हाडटा आमी कित्याक आमकां वेळ पावना ताका लागून पूण एकाच उंड्या तावन ताचो गुर्तू आनी आमकां चड कितें उगडास करून दिता हें क्रिस्तान आपणाकच मोडून आमकां दिलो ओके ताचे उपरांत क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची मिसळवणी ह्या जागेक येदोस ल्हान उंड्याचो कुडको काडटा आनी त्या कालसींत घालता क्रिस्ताच्या मासा रक्ताचो एकवट आमकां दाखोवच्या खातीर ह्या मिसळवणे वरवीं म्हणून मासा रक्ताचो एकवट ताचे देव सैम आनी मनशा सैम आमच्या सांगता कित्याक तो उंड्यान मात्र न्हय आपल्या रक्तांती ह्या दाकासोऱ्यांती तो आसा म्हूण दाखोवच्या देखून दोनीय क्रिस्ताची कूड जातात निमाणे देवाचे शेळये म्हणटा आमी जावं पुरो कंतार रुपां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर अशें करनाकात ह्यो ही साक्ष जुवां बाप्तिस्तान दिल्ली जुवां बाप्तिस्तान जेजूक बोट जोकून म्हूण खंय सांगूंक ना जेजूक दाखोवन म्हळें ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती देखून जेजू जाला पास्काची शेळी आनी आमी ताचो उगडास काडटा आतां हांवें म्हळें आमच्या बापाचें मागणें आमी सुरू करता आमच्या बापाच्या मागण्यांत आतां आमच्या बापाचें मागणें मिसा वेळार आमी कित्याक वापरता आमच्या बापाचें मागणें मिसा वेळार कित्याक वापरता दोन कारणां हांवें दिवयेत एक मिसाच्या की वर्तें मागणें ना मिसाच्या की वर्तें मागणें ना आमचे वैयक्तीक मागणें कोणताचो तेर्स जावंक पुरो थोडीं जाणां बेंदीन घालता जावंक पुरो मोरयेचे ताचे उपरांत आतां तुमी नोवेना करतात नोवेना एक भक्तीपणाची विधी पूण मिसाच्या की वर्तें मागणें ना कित्याक अतीव उंचले रिती विधी देखून जेजून ताच्या शिसांक मागूंक शिकयल्लें तें आमच्या बाबाचें मागणें पवित्र सभेन चिंतलें मिसांतच आमी मागूंक जाय देखून आमच्या बापा मागूंक हे बरो एक अवकाश मिसच ताचे उपरांत आमच्या बापांत एक आतां तुमी तुमच्या घरांनी जावं पुरो जेवणाच्या पयलें आमी मागता आतां जेवणाचेर आशिर्वाद घाला म्हणटा आसतना जावं पुरो ह्या जाग आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून आमी सुरू करता न्ही कित्याक आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी पूण क्रिस्तांवांचें चिंतप आसा कुमगाराच्या की ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या की बरें जेवण दुसरें ना आमकां क्रिस्तांवांक आमी आडकाना जावं पुरो ह्या सकाळीं सांजे दनपारां आनी आमी कितलेंय जेवता जावं पुरो पूण आमकां मेळचें अती वर्तें जेवण क्रिस्त प्रसादाचें जेवण जेजूचें मांस आनी रगत देखून आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आमकां बुकेल्ल्यांक दी म्हणटा आसतना आमी आमच्या बापाचेंच मागणें मागता आतां हें कितें आतां आमी हें मागता आसतना खंयच्या रितीन मागूंक जाय हाच्या विशयांत जायतो तर्क चलता आयच्या दिसांनी पोरच्या पोर म्हळ्यार एक 60 वर्सां पर्यान आमी वातिकान महासभा म्हणटा तवळ पर्यान
आमच्या बापाचे मागणे याजक मात्र करतालो. आणि तुम्ही जाणात आल्तार अशी आसली, याजक पाठ करून मिस करतालो आल्तारीच्या त्या कुशीक पळोवन. देखून याजकान मात्र आमच्या बापा म्हणचे असले लोकांक म्हणूंक अवकाश नातुल्लो. आता अवकाश आमकां सगळ्यांक करून दिला. आमी सुरू हात जोडून म्हणटाले हांव. ताच्या उपरांत कोणेंगी हात उक्ते करून सुरू केले. आता आमी खंयच्या नुमण्यान आमच्या बापा म्हणूंक जाय? कशें आमी आमच्या बापा म्हणूंक जाय? आता हांव तुमकां एक विशय सांगता. आता तुमची मोना इल्लीशी घुसपडूंक पुरो. आता पाद्र्यापान सांगलें न्ही आता, जाल्यार हांवें येदोळपुऱ्यान मागल्लें सूख गी ना. पूण केदळ आमकां सडीत समजणी मेळटा ती आमी पाळूंक जाय. जायत न्ही? तुमी येदोळपुऱ्यान खंयच्या रितीन मागल्लें मागतल्यात तें सूख न्ही, पूण ताचो अर्थ थोड्या फावटी उलटो जाता. आता एक 2-3 नमुने हांव तुमकां दाखयता. आमी सडावतो थोडीं जाणां हात जोडून मागतात, हात जोडून मागतात. थोडीं जाणां बोटां अशीं करून मागतात. थोडीं जाणां हात उक्ते करून मागतात. पळय, आता खंयची रीत सारकी? खंयची रीत सारकी? अशें मागयेत की आमच्या बापा मागतना मागयेत. कित्याक आमकां पवित्र सभेन निर्दिश्ट जावन सांगूंक ना. अशें मागयेत की आमच्या बापा मागयेत. कित्याक खंय आमकां आतांच जोडून अशें म्हणाजें म्हणून सांगूंक ना. अशें मागयेत की कोणी वई म्हणनात न्हय म्हणनात. आंतू थोडो घुसपड आसा अशें मागतना. कित्याक आमच्या बापाचे मागणे आमकां मेळिल्लें दिल्लें पवित्र स्नानाच्या वेळार. देखून पवित्र स्नान घेतल्यांनी नीज करून आमच्या बापा मागूंक ना. कोण देवाच्या कोणाक देवाची भुरगीं म्हूण आपयलां तांणी मात्र आमच्या बापा मागूंक आसलें. देखून आमच्या पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन आमच्या बापा आमचें एक सिक्रेट, क्रिस्तांवांचें सिक्रेट देखून ते भायर दिवंक नातल्ले. कित्याक भुरग्यांनी मात्र, तुमी जाणात खंयच्या एका दादल्याक वचून खंयचो एकलो भुरगो डॅडी म्हळ्यार ताचो अर्थ दुसरो जाता न्ही. सर्गीच्या बापाक मात्र आमी पवित्र स्नान मेळिल्ल्यांनी मात्र आपोवंक आसले. आता ही रीत इल्लीशी सूख जाता. सारकी रीत ही. कोणाक अशें मागूंक जाय मागा, कशें अशें मागूंक जाय मागा. पूण अशें मागतना इल्लें सूख जाता. अशें मागचें सारकें. अशें मागचें सारकें. कित्याक हो गुर्तू देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचो. हो गुर्तू देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचो. हांगा तुमकां पळोवंक मेळटा न्ही, हें पयल्या शतमानांत आक्विला प्रिसिल्ला कातेकोम म्हणटा आमी रोमांत, थंयसर आसलें. पयल्या शतमानांत आणूनच मोरयेचो एक दाखलो मेळटा आमकां. मोरयेचो एक दाखलो. मोरयेचे अशे पिंतूर तुमकां पळोवंक मेळटात. मोरयेचे पिंतूर अशें. आतां फरक इतलो, हें म्हळ्यार हांवें हो गुर्तू देवाच्या स्वतंत्र भुरग्यांचो. आमी सगळीं ही देवाची स्वतंत्र भुरगीं. आतां हें कित्याक सूख जाता? आमच्या बापा देवा लागीं मागचें न्ही, वो भारताचें चिंतप. हें अशें म्हळ्यार आमी मागचें. एकलो भिकारी मागता. पूण सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कोणें महापातक केला, या महापातक म्हणून रीत नातली, मारेकार पातक केला, व्हड अपराध केला, तांकां पवित्र सभेत हाडून भायर घालताले. पूण येदोळूच तांकां वोल मेळना, पवित्र स्नान मेळना, तांकां भायर घालताले. तांणी पवित्र सभेच्या हेर सांद्यां कडेन मागूंक जाय आसलें, म्हाका बक्षियात, म्हाका जमयान परतून भितर घेयात. देखून तांणी मात्र हात उदारे करचे आसले. समजल्यात न्ही? देखून आज आमी आतां अशें उदारे करतना तक्षण आमची चिंता येता, हांव काय महापातकांता सांगी, पूण तुमी हांगा जमल्ली सगळां देवाची स्वतंत्र भुरगीं. देखून आमी खुशेन आमच्या बापा म्हणून मागता. समजल्यात न्ही? खुशेन स्वतंत्र जावन आमच्या बापा म्हूण अशें मागता. देखून अशें मागतना भोवशा हांव पातकांत आसा म्हूण हांवें भायल्या गुर्तान दाखोवन दिवचें. देखून
दये करून एकामेकाक समजया कित्याक आमचे गुर्तू आमच्या भावार्थाच्या विरोध वचूंक नजो देखून पूण आमच्या भारत आमच्या कितें सालींत इतलें रिगोवन गेलां देवा लागीं मागचें न्ही देवा लागीं मागचें हांव किरकोळ वय पूण आमचें स्वातंत्र्य दाखया देवाची आमी विसलेलीं भुरगीं ताका लागून तुमी ह्या येवकारिस्ताक आयल्यात नातल्यार आमी गुलाम जाल्ले जाल्यार आमकां येवकारिस्त मेळटो ना देखून कित्याक उगडास दवरूंक जाय येवकारिस्त भक्तीपणाची रीत न्हय एक साक्रामेंत देखून अभ्यास करूंक पाळूंक प्रयत्न करया उभी राहूया. समोर सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मनान उतारे आयकूंक आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान निया गाया चलीक आसताल्यार उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आनी उर्गां दिल्यार तांणी केल्ल्या सुरुकारा ह्या गाव्यांक चलीक आसताल्यार उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आनी उर्गां दिल्यार तांणी केल्ल्या सुरुकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकपट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजू बाळका थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचो नियाळ असो संदेश जावन आसा जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज देवान आमकां जायतीं दिर्वीं दिल्यांत की देवा खातीर आनी हेरां खातीर वापरया आनी सर्गी राज्यांत दिर्वें पुंजाया. आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सर्व आमच्या दानी खातीर मागया सुमी तांच्या उदार मोनाक आनी काळजाचेर बेसांव घालूं आनी आमकांय उदार मोनाची जायशी कर म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. भावा भयणीनो हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सकट सांगता म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें विसरून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Soumya
प्रितीच्या बापा, जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. इतले मोतींत वरा, जो कोण तोडेन स्वमता तो तोडेन लुंवता, जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता. हर एकलो आपले काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं, रोडून म्हणलें बरें न्हय, सुरसुरें कर न्हिव न्हय. कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करूंक देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंक तुमचे लागीं सडीत आसतलें म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलें आसा. उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा. वमतेल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेळसो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचें उदार मन आनीकूय विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची कानीक आमचे वरवीं साबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतलीं. हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमच्या भावार्थाची तुमी रुजवात दितात, म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मांडटात तशें पाळटात म्हूण आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकूय उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक देवाक अर्गां दितलो. देवान तुमचे वयर आपली अपार देणी वतल्यान देखून तुमचे ते मायपासाच्या उमाळ्यान भरून तुमचे खातीर तो लोक मागतलो. वर्णूंक नजो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर देवाक जावं अर्गां. देवाचें उतर हें देवाची
म्हज्यो शिळ्यो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव तांकां वळखता आनी तो म्हजो पाटलाव करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका येसुया. उपरांत ताणें आपल्या शिसां लागीं म्हळें, देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें, पांगरचें हाचो लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया ते कावळे, ते ओंपिनांत, ते लुविनांत, तांकां तुपी वा कोठारां नांत, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मोदें कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत, तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशयांत तुमी कित्याक खंत करची. ती काठ फुलां कशी वाडटात पळया. ती घोळानांत वा सूत वळिनांत, तरी पूण साल्मावराये पर्यान सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एका फुला बरी न्हेसुल्लो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात तें शेतांतलें तणें सयत देव हे परी न्हेसयता जाल्यार आनीक कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवंचो ना. ए उण्या भावार्थाच्यान, देखून कितें खावचें कितें पियोवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अनभवरती ह्यो सर्व वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य, हाचे सोबे हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. ल्हानशा हिंडा तुमकांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचें आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजणांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सराणांत तसलें दिरवें पुंजाया. थंय सोर सशी येना, साणस कांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजुतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, येदोळूस प्रस्तावनांत हांवें सांगलें आयचो संदेश जावन आसा. जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज. मोगाच्यानो, भांगार पयशे नांव मात्र दिरवेंगी. हे सगळें आसलो मात्र ग्रेस्तगी. भाव भयणीनो, ग्रेस्तकाय पाताक न्हय. पयशे आसलो करोडपती पातकी न्हय. पूण जेदवा आमचें काळीज आमच्या ग्रेस्तकाये वयर हुंदवून आसता, जेदना म्हजे पयशे भांगार आस्त बरीक म्हजो देव जाता, तेदना
आमी सर्गींच्या राज्यांत रिगोवंक असाध्य जाता. आतांचो संसार आमकां हर एक संगतींनी इन्वेस्ट करन संतोष आपणाक वाट दाखयता आनी आमी कितेंच खबर नासले बरी संसाराचो पाटलाव करता. पूण हो संतोष कितल्या दिसांचो? आमी लुकाच्या शुभवार्तेंत 16 अध्याय बोळ 19 आनी 30 आनी 1 वाचल्यार आमकां ग्रेस्त मनीस आनी लाजराचे वपार वाचूंक मेळटा आनी हांवें सांगल्या शब्दाचो अर्थ जाता. ग्रेस्त मनशान ताचें सगळें जिवीत ग्रेस्त काय आपणाच्यान खर्चिलें. अखेरीक ताणें कमायिल्ली ग्रेस्त काय हांगास सोडून मरण पावलो. ग्रेस्त मनशान ग्रेस्त काय आपणावन सूख करूंक ना. पूण ताणें एक सूख केल्ली. ती कसली? ताच्या दारार दीस आनी रात म्हणून लाजरास पडून आसलो. आनी आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा पेटे येवन ताचे गाय लेवतले जाल्यार ह्या ग्रेस्त मनशाक हो दुबळो मनीस दिश्टीक पडोवना. ताची सूख जावन आसली. ह्या ग्रेस्त मनशान ताचे दोळे उगडून त्या लाजरासाक पळोवंक ना. सांपावलू तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अशें म्हणटा अध्याय 6 बोळ 9-10 पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले थाळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या गोंदवण्यांक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगूस सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरन गेल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. जाय तितल्यो दाखले आमकां मेळटात. बायबलांत धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांत आनानिया आनी साफिरा हांचो दाखलो घेतल्यार आमकां कळटा. सर्व तांणी विकलें आनी धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकां आमकां म्हणटा पयले क्रिस्तांव आपलें विकल्लें सर्व धर्मदुताच्या पांया तळा हाडून दितले. कितेंच तांकां दवरिनातले. आनानिया आनी साफिरा हांणी कितें केलें? अर्दें तांकां दवरलें अर्दें व्हरून धर्मदुताच्या पांया पळा दवरलें. ताचो प्रतिफळ दोगांय मरण पावलीं. मोगाच्यानो ह्या संवसारांत जोडून घेतिल्लें दिर्वें आमकां सर्गराजाक व्हरून पायता तसलें जावंक जाय. तें कशें साध्य आसा. जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमी एकामेका थंय वांटून घेवया. जो कोण आपली ग्रेस्त काय दुबळ्या धाकट्यान थंय वांटून घेता तो सर्गराजांत दिर्वें पुंजायता. कित्याक हेरांक वांटून दिल्ल्यांत आमकां कितेंच उणें पडचें ना. आमी आयकलें वर्थांतलीं फुलां आपणा खातीर फुलनात. गिरबुज्यो आपणा खातीर गायन करिनात. मोगाच्यानो पूण एक सवाल आमीच दुबळीं जाल्यार आमी खंय तावन दिवचें? बायबलांत जायतले दाखले आसात. रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 17 बोळ 7 आनी 20 आनी 3 आमकां एक गडीत उडासा हाडटा. एलिया आनी जारेफताची विधव. आमी जाणाव इस्रायल गांवांत दुकोळ पडलो. लोकांक कांयच नातलें आनी एलिया
ह्या जारेफाताच्या विधवेच्या घरा वेता आणि ती जळव एकठांय करनासली आणि तिचे लागीं म्हणटा म्हाका इल्लें पियोंक उदक हाड. ती पाठ करून वता आसतना तो म्हणटा भायर येतना म्हाका एक उंडो हाड. तिची जाप कितें आसली? तिची जाप कितें आसली? हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्या उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तरी तयार करता. आमी तें खातले हांव आनी उपरांत मरतले हांव. एलिया प्रवादीची जबाब कितें? भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर, पूण पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय तरी इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो पर्यंत पिठाची मोडकी खाली जावची ना आनी तेलाची भरणी सुकून वची ना. आनी ती गेली आनी तिने एलियान सांगले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. मार्काचो वांजेल अध्याय 12 अवस्पर 41-44. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरून उरलेल्यांत घाले, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस सयत तांतूं घालें. विधव स्त्रियेची काणीक ती. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकां अध्याय 4 बोळ 32. भावार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. मोगाचेनो, आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें, हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. हास्त्या तोंडान दिवचो मोगान दिता. केवल दुसऱ्यांनी विसरले म्हूण दिवचो ताका कसलोच प्रतिफळ मेळना. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू अशें म्हणटा, हेरांक दिया आनी तुमकां दितले. सुख जाली. आयचो वांजेल न्हय, लुकाचो वांजेल अध्याय 6 बोळ 38. जेजू अशें सांगता, हेरांक दिया आनी तुमकां दितले. भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरून वमताशे मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले. एक पास्टर जो मॅकिवर अशें म्हणटा, इफ यू हॅव रिसिव्ड नथिंग यू आर exempt फ्रॉम गिविंग. As it happens, we have been given everything. तुका कितेंच मेळोंक ना जाल्यार तुवें दिना जाल्यार जाता, पूण आमकां देवान मस्त दिला. तशें जाल्यान आमी देवाक पाटी दिवंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्ताची पाटलावदरी देखून ह्या संवसाराच्या वडण्या विरोध चला जाय. संवसार म्हणटा घे आनी संतोष पाव. लुकाच्या वांजेलांत 12 अध्याय बोळ 16 आनी 22 हांगा म्हणसर आमकां एक ग्रेस्त पिशाची वोपार मेळटा. आनी तो ग्रेस्त पिसो कितें म्हणटा, सवकसाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. आमी जाणा उपरांत कितें जाता, त्या रातीन देव ताका आपयता. आयच्या वांजेलांत आमी जेजून अशें सांगलें आयकलें, तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धन करा, सर्गी सरणत असलें दिरवें पुंजाया. मोगाचेनो, तुमी दान करतना
सोम्याक दितात म्हणलें चिंतून संतोषान दान करात. पाद्र्यापान सांगलें म्हणून दिनाकात. संतोषान दिया. थवळ दुबळांचे तोंडा वयले उदेमचे ते हांसो पळोवन तुमकां संतोष जातालो. एक दीस आसिसाचो सान फ्रांसीस वाटेर चलोवन वेताना एक मागतलो ताचे कुशी पळोवन भीक मागूंक लागलो. थवळ फ्रांसिसान अशें म्हळें, भावा म्हजे कडेन तुका दिवंक कांयच ना. पूण तो भिकारी अशें म्हणालो, सायबानो तुमी म्हाका आज मस्तू दिलें. कित्याक म्हूण विचारलें फ्रांसिसान. थवळ तो म्हणालो, सायबानो येदोळ म्हणसर म्हाका कोणेंच भावा म्हणून उसारिल्लें ना. तुवें आज पयले पोटी म्हाका भावा म्हणा पळयलय. मोगाळ भावा भयणीनो, उदारपण केवल पयशे दिल्ल्यान मात्र जायना. पयशे नातिल्ल्यांकी उदारपण दाखोवंक जाता. कोण एकलो कश्टांत आसल्या वेळार आमचो वेळ ताच्या सांगाता करसूंचो. एक मुवाळ उतार अमृको हांसो दुसऱ्यांच्या तोंडार हांसो हाडूंक शकतात. बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स या म्हणण्यो अशें म्हणटा. चॅप्टर 19 वर्स 17 अध्याय 19 वळ 17 अशें म्हणटा. जो दुबळ्याक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताचे बरें करण्याचे प्रतिफळ दिता. मोगाचेनो, हेरा मुखार म्हजें नांव, गौरव आनी मर्याद चडोवंक करच्या कसल्याच कामाक देवा मुखार वर्तें मोल ना. देव आमचें काळीज पळयता, हात पळयना. God does not see how much you give, but how do you give. देव कितलें दिताय म्हणून पळयना, कशें दिताय म्हणून पळयता. बऱ्या काळजान, बऱ्या मनान देवाक मनवोवचें बरें दिया. ह्या स्वार्थी संवसारांत इन्वेस्ट करच्या बदलाक दुबळ्या धाकट्यांत इन्वेस्ट करया आनी सर्गी राज्यांत दिरबें पुंजाया. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटूंसो हृदया बाबा हे मोगान आमकां जिविते तुका सुखान तुका हृदया बाबा हे मोगान आमकां जिविते तुका सुखान तुका. तुझ्या पोटार आपणाक बली भेटोवन दिलो. कलवारीच्या दोंगरार कुर्सार मरोंक तयार जालो. मोग ताणें केलो, मोगाक साथ जालो. मोगा जिवीच्या उलो दिलो. मोग ताणें केलो, मोगा साथ जालो. मोगा जिवीच्या उलो दिलो. मुंडो गोवांसो वायंदाकांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटूंसो हृदयाळ बाबा हे मोगान आमकां जिविते तुका सुखान तुका. हृदयाळ बाबा हे मोगान आमकां जिविते तुका सुखान तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान
सरपोद दाद्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी बेडिता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचे मरण समरमताव, जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगटाव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवन येण्याक अथ्रेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता, तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता, तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता.
तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सर्तिल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सुरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सबसो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन दंडूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोबरशी नातरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मगसू गुट्टू जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांगा पयल्यांत ती सुभागी. Jesus.
मान म्हज्या हांव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रतिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलय. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तशेंच तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गात तुका सतनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दायकन बसात. आज नव्यान सत्व दीस आमी नियाळसो विशय जावन आसा. जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. आज सर्व दानीं खातीर मागचो दीस. आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ले याजक जावन आसात बाप रोशन लोबो कार्मेलीत याजक गांवांत ओमंजूर तावन. आपले याजकी जिविताचे 6 वर्सां ताणें आफ्रिकांत मिशनरी जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा. प्रस्तुत ते इटलींत वस्ती करन आसात. फ्लॉरेन्स दिएसिसीच्या एका फिरगजेंत विगार जावन आनी तशेंच आपली डॉक्टरेट सनद ताणें प्रारंभ केल्या आनी ताजे शिकापी ते करन आसात. गांवांक राज्य आयिल्ले जायत्या वर्सां तावन कोडयाळा तावन पयस आसून जाल्यार भोव आपुट्ट कोंकणींत बरो शर्माव दिला. कित्याक थोडी वर्सां कोडयाळ तावन पयस आसल्यार कोंकणी उलोवंक इल्लें कश्ट जाता. पूण हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अर्था भरीत शर्माव तांणी आमकां दिला. देव बरें करूं फादर. आनी तशेंच तुमच्या वयर तुमच्या याजाकी जिविताचेर सर तुमच्या मिसावाचेर देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं फादर रोशन. फाल्यां सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. जर तर तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसा तर इगर्जेक येवंक इल्लें तांगता तर तांकां आपोवन हाडात. नाजाल्यार आमी हांगा सावन तांच्या खातीर आमी मागया.
प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मीस आनी सांजेर 6 वरांचे मिसा वेळार आमी विशेष रितीन सोरपीड आसता खातीर आमी मागतले हांव तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा स्वरुपी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवय असो. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो मुजो संतोसो म्हणटा सुमी. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची मागणी ते सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. सांगता म्हणया ए भगवन जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजय भितरान उगडप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांग दिवंक उखललेलो आसता. तुका पातयेनीन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसावणी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. नमामुरे कृपेन भरलेले सुमी तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुगुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ए अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजें म्हाका सुपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिनमतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काडव आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान केल्ल्या सर्व असऱ्यां खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. सांगता म्हणया ए भोव उद्दार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळत्या आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. तुज्या अजंबच्या इल्माची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळ्यांतली दैवीक मजत जोडून दी. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं धाडटा. देवाची ओडूक. देव बरो दीस दिवं समेस्ता. जेजू बाळका नमन तुका. जेजू बेसांव आमचेर व्हडले कृपेसन. तुझ्या सदा सांभाळ दवर.
निवरम काम सुदेव आमच्या स्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.